वाडे वास्को हांगासर मंगळारा मध्यान रातीक आंब्याचो रूख कोसळून पडलो। हातूंत बऱ्याच वस्तूंची नासधूस जाल्या। राखणे वळत मारुती 800 कार तशेंच विजेच्यो तारी तुटल्यात। वीज खात्याक सुमार 3,40,000चे लुकसाण जालां। RDX खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। वाडेराक नंबर एक कॉल येयलो म्हाका सप्लाय गेली म्हणून वाडे लेक फिडराचेर। वाडे लेक फिडर जो आहा तो आमकां हांगा मेर्सीस वाडे अप टू कॉटेज हॉस्पिटल फीड करता आमी। सो मागीर आमचे स्टाफ गेले, डेप्यूट केले, स्टाफ गेल्ले, मागीर तेंच्यांनी सांगलें की अशें जालें, आमकां मॅसेज पावला की तें झाड पडला। सो हांव तांकां सांगलें बाबा वचून इन्स्पेक्ट करान म्हाका इमिजिएटली सांगा कितें आहा तें। पयलो अख्खें हांगा पळय फाटल्यान पयलो तूं सगळें मँगोचं झाड पडलां, अख्खें आमची 4-5 प्लेन लायन गेल्या आनी टोटल लॉस आमकां ते 3.5 लाखाचो लॉस जाला। कॉल आमकां 21:51 कॉल येयले आनी झाड पडला आनी वायरी हे जाला, मागीर रोड ब्लॉक आहा, सगळे पब्लीक हांगा हे असले हे म्हणजे ट्रॅफिक आनी वचपाक हे नासले, लुगार नासले तांकां। कितें लॉस जालें कितें? लॉस आतां तेंचे दुरीकाचो लॉस जाला म्हणटा तो एज पर ओनर स्टेटमेंट 20,000 म्हणटा आनी इलेक्ट्रिसिटी सगळे वायरी असले तेंचे 3 लाख म्हणटात। रोड आता क्लियर झाला। हा रोड आता क्लियर केला।